नमस्कार. गोवा मिड अविनाश जोशी सोयोकार. खबरो विस्तारान. म्हादय प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाक केंद्रान मंजूर केल्ल्या DPRचेर विधानसभेत चर्चा. सरकार पक्ष आणि विरोधकांनी राजकारणा वयल्यान एकमेकाक उजरायले. विरोधकांचेर राजकारणांचो आरोप. विरोधक म्हणटा DPR फाटी घेवन दाखयात. PMOचे लेटर वाचपी आर्जीचो आमदार भायर. मुख्यमंत्र्याचे म्हादय राखपाचे उतर. Dear Prime Minister, point of order. Dear Prime Minister, your discussion good self may be aware of the long-standing interstate water dispute. Letter वाचूंक शकना. He has to discuss. And the present Discuss on this because a letter in Goa due to finalization of Provision दाखवलेली कर plans by the government of Karnataka. सगळे letter ruled by वाचपाची असतली. your party to hastily complete the Kalsa and Bandara projects in their state. Divert the Mahadev water, Mahadev water out of basin. जशे मान्य मंत्री शिवजीत राणे यांनी सांगले महाराष्ट्राचेर जातलो इकोसिस्टमीचेर जातलो स्पीकर सर हांव परत एक मिनिट वेंदे Yes. एकूच मिनिट राव स्पीकर सर Yes. अरे आम्ही उलोवंक तो पयलीं म्हणटा तुम्ही डिस्कशन करू नाका. तो पयलीं म्हणटा तो डिस्कशन करू नाका. साखळी ज्या तरेचे टार्गेट केले की फक्त मुख्यमंत्रीच्या मतदारसंघात आम्ही वचून मिटींग घेतले, हेच्या ऐवजी जर मुख्यमंत्रीचे कडेन आयले एक डेलिगेशन घेवन आनी चर्चा केली की बाबा आयज फुडें आमकां कशें वचूंक जाय हेजेर आनी सोल्युशन आमकां गावूंक शकता. आनी हांव विनंती करूंक सोदता सगळ्यांक की आयज हे DPRचे जायते आहा. DPR पास ते कमिशनान केले म्हणून इट्स नॉट द एंड ऑफ इट. तेजे नंतर एनवायरमेंट क्लियरन्सीस आसा, जायत्यो गोष्टी आसा. लोकांक आमचेर विश्वास आहा म्हणून साखळीचो लोक बी वचूंक ना, सत्तरीचो लोक बी वचूंक ना, कारण लोकांक मुख्यमंत्रीचेर विश्वास आहा. पूण इश्यू सुरवात खंय जाता? इश्यू सुरवात जाता कन्सेंट टू नोटिफाय द अवॉर्ड. आतां कोणें दिलें? स्पीकर सर, ह्यो दिवप कन्सेंट टू नोटिफाय अवॉर्ड हो एक मिसअंडरस्टँडिंगा खातीर जालो काय मॅच फिक्सिंगा खातीर जालो? हो एक प्रश्न आहा. हाजें उत्तर सगळ्यांक कळटा. प्लॅन केल्लें गोंयच्या सरकारान 1990च्यान एक कितें करपाक टू मीट अवर वॉटर रिक्वायरमेंट अप टू 2051. आतां कितलीं कामां जाल्या हातून? दोन कंप्लीट जाल्या. उरल्या कितलीं? 59. मुखेलमंत्री पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल दिता, इव्हेंटांक दिता. 59 बंदरांक घे मरे. हांगा स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता की हे गव्हर्मेंट रिझोल्युशन एमेंड करचें आनीक तातूंत एड करचें की फुडल्या 6 म्हयन्यांनी हे सगळे प्रोजेक्ट आमी सुरवात करतले. हातून म्हाका कांय फायदो ना. हातून फायदो आहा गोंयांक, कित्याक दीस इज वन वे ऑफ वॉट यू कॉल सायंटिफीक अप्रोच टुवर्ड्स वॉटर युटिलायझेशन. And Speaker sir, somehow I feel that most of us politicize the issue again. I think we as politicians have the liberty to politicize it, and the solution has to be a political solution. But jenna ami एकमुखाचे जेन्ना पांय ओडपाक लागले, काँग्रेसान कितें केलें, BJPन कितें केलें, दुसऱ्या पार्टीन कितें केलें, म्हाका तरी दिसता लोक आज आमकां चोयता. दे आर ऑल वॉचिंग अस वॉट इज हॅपनिंग टुडे, स्पीकर सर. अँड वी डू नॉट हॅव टू बी लाफिंग स्टॉक्स अगेन. सरकाराचो मुखेली ह्या नात्यात केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचे आमचेच सरकार आसा आणि निश्चितरित्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या वतीन आमी आमच्या केंद्रातली लिडरशिपी कडेन हो विषय टायम टू टायम मांडून आमी जे रिझोल्युशन पास केलां तें रिझोल्युशन गोंया खातीर, म्हादई खातीर, म्हणजे तेणी म्हटलां टायम बाउंड, पण हांव जाता तितके बेगीन स्पीकर सर हांव स्पेसिफीक टायम न सांगता, पण इतकी गजाल निश्चित आसा की गोंयचेर अन्याय जावचो ना आनी म्हादईचें संवर्धन करपा खातीर आमी सगळे जाण एकसंध आसतले. सरकारात आसा ते, पक्षात आसा ते, किंवा हावजान आसतले सगळे मेंबर आमच्या बरोबर रावत जाल्यार म्हाका दिसता आनिकूय बी बेगीन आमी हो विषय सोडोवपाक शकतले. निश्चितरित्या तुमची सगळ्यांची मदत लागतली. हाज्याय फुडें तुमी सगळे जाण आयज जशे सोंपयता आसतना जो विशय तुमी मांडला खरोखरच हांव एप्रिशिएट करता. हाज्या वयलें राजकारण बंद करुया आनी आमी सगळे जाण एकसंध जावया. इतकेच परत एकदां रिपीट करता. येस.
आता हांव थाराव सभागृहाच्या मतदानात घालतां. जांकां तें मान्य आसा तेणें हय म्हणचें. जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर कळसा भंडुरा प्रकल्पाच्या DPRक परवानगी दिल्या हे बीजेपीचे नाटक म्हूण कर्नाटकाचो विरोधी पक्ष फुडारी आनी आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या उलयला. कर्नाटकात सत्तेर आयल्यार 4000 कोटी मोडून 2 वर्सांत प्रकल्प तडीक लावपाचें उतर ताणें दिलां. बेळगांव, गदग, हुबळी, धारवाड वाठारांत खंय पिवपा उदकाचो प्रश्न सुट्टलो. ते केंद्र सरकारान जो कळसा बंडुरा प्रकल्पाक दिल्लो परवानगी ही एक तेंचे नाटक आसा. मात्र कर्नाटकात काँग्रेस सरकार सत्तेर येयल्यार फुडच्या 2 वर्षांत म्हादई योजना पूर्णत्वात आणून उत्तर कर्नाटकांतल्या बेळगांव, धारवाड, हुबळी आनी गदग जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची वेवस्था आमी करतले. तशेंच ही योजना मार्गी लागपा खातीर सुमारे 4000 कोटी रुपये आमी खर्च करतले अशें आश्वासन माजी मुख्यमंत्री तशेंच विरोधी पक्ष नेते सिद्धरामय्या हेणी गदग हांगासर जाल्ल्या काँग्रेसच्या जिल्हा प्रजाध्वनी यात्रेत लोकांक दिला. ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯಿತು. ಆ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದರಿಂದ DPR ಆಗಿದೆ, DPR ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಲಗಿದ್ರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲಿ, 2000 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿ, 3000 ಕೋಟಿ ಆಗಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಗದಗ, ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. सध्या प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटकाच्या कलबुर्गी भेटेर आसा. म्हादयचेर तो कांयच उलोवंक ना. मात कर्नाटकान विरोधी पक्ष फुडारी सिद्धरामय्या कितें उलयला ताचो उल्लेख गोंयच्या विधानसभेन जालो. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. जमीन बळकावपाच्यो केशी तडीक लावंक नेमिल्लो आयुक्त रिटायर्ड जस्टीस जाधवाची ग्राउंड झिरो पळोवणी. आसगांव बांदेच्या 4, कळंगुटे 2, हणजुणा 3 प्रॉपर्टींची ताणें SIT घेवन पळोवणी केली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आयुक्तान SIT कडच्यान FIRच्यो कॉपी आनी आरोपीचे मोडस ऑपरेंडी विशीं म्हायती मागल्या. सोमार सावन आयोगाची सुनावणी. जमिनी बळकावपाचे केशी तडीक लावंक चौकशी आयुक्त रिटायर्ड जस्टीस VK जाधव दुसऱ्या दिसा पावलो जमिनी बळकायिल्ल्या सुवातींचेर. केशी कडेन संबंद आशिल्ल्यो आसगांव बादेच्यो 4 सुवाती, कळंगुटे 2 जाल्यार हणजुणे 3 प्रॉपर्टींची आयुक्तान पळोवणी केली म्हूण कळटा. रिटायर्ड जज VK जाधव हांच्यांनी आयज आसगांव बाद्यान तशेंच कलंगूट आनी अंजुना हांगा वचोन प्लॉट इन्स्पेक्शन केले. जे प्लॉट लँड ग्रॅबिंगान जे मोहम्मद सोहेलजा आनी कोण शेट्टी आहा तांच्यांनी जे एक्युजांनी ते प्लॉट्स लोकां कडल्यान ग्रॅब केले म्हणून जी कंप्लेन फायल जाल्या SIT कडेन ते सगळे विजीट केले. कांय प्रॉपर्टींचेर नवी बांदकामां सुरू जाल्यार कांय कडेन पोन्नी घरां तशींच उबी आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयुक्तान SIT कडेन केशीचे FIR रिपोर्ट मागयल्या. आरोपींनी फारिल्ले म्युटेशन प्रॉपर्टीचे सेल डीड मागयल्यात. आरोपींनी जमीन बळकावंक वापरिल्ली मोडस ऑपरेंडी विशीं म्हायती मागयल्या. कळटा ते प्रमाण आयुक्तान पळोवणी केल्ले सुवातींनी चडश्यो सुवाती मास्टरमाइंड मोहम्मद सुहेलाच्यो. सोमार सावन जमीन बळकावपाच्या केशींचेर आयुक्ताची सुनावणी जातली. आज सकाळी 12 सुमार तेंच्यांनी विजीट स्टार्ट केली आनी सांज 4 मेरेन तेंच्यांनी आपली सगळे कडेन भोंवून हे सगळे प्लॉट विजीट केले. सोमारा ते आतां परतून हियरिंग आपले स्टार्ट करपाचे आसात. इतले मजगती जमीन बळकावपाच्या केशींत 6 फावट जामीन मेळिल्ल्या मोहम्मद सुहेलाक SITन परत अरेस्ट केलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस.
आयडीसीचे प्लॉट ट्रान्सफर एक्सचेंज स्वॅपिंगाचे केशींनी अंडर हँड लूट चल्ल्या. आयडीसीची लाखांनी येणावळ बुडटा. कलेक्शन एजंट भोंवतात. विजयान केस बाय केस डॉक्युमेंट काढून चौकशी मागली. मंत्री माविन म्हणटा आयडीसी स्वायत्त महामंडळ. सगळ्योच गजाली सरकाराक कळटा अशें ना. सांगिल्ले केशींची चौकशी करता. प्लॉटांचे वेव्हार पोर्टलाचेर 6 म्हयन्यांत डिजिटायज जातले. लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाला in the case of swapping, in the case of transfer, specifically in Comscope and the 9 cases which I will submit to you. By next assembly session, take action and go into our vigilance case. एकूच हांव स्पश्टपणे तुका सांगला, whether it is swapping, whether it is transfer, whether it is change of name, whatever specific cases you have, please give it to me. I assure you to look into it very seriously. Whatever necessary as per law, as per the IDC guidelines. Now I am giving you a video of a person with a black car, Volkswagen, collecting money for allotment. In these days, I know the chairman is my good friend. He won't do all these things. But there are people, कोणाला भावजी असून शकता तो. But it is a serious issue. I will give you this. Please investigate and take action against these scamsters. And I assure you that I will bring in as much transparency. People will feel like coming to Goa. Already they are feeling like coming to Goa. So the whole thing has changed. What you are quoting is something from the past. Maka recent कितें आहा दाखय. आयडीसी प्लॉटाविशीं विजयाक जाप दितना मंत्री माविन आपल्या पावर स्कॅमाचेर पावलो. पावर स्कॅम म्हूण आपली वर्सां जाली बदनामी चल्ल्या. 5 4 केशी भायर पडल्यो. एक उरल्या. आपणे एक दमडी खावंक ना. पावर सबसिडीचो प्रस्ताव कॅबिनेटा मुखार हाडूंक ना म्हूण क्रिमिनल केशींतल्यान मेकळो जालो काय सगळे भायर काडटा म्हूण माविन तापलो. माविनाचेर केस घाल्ली मनोहर पर्रीकारान. प्रकरण 1995 दुसरें तुका एक क्लॅरिफिकेशन दिता. मुद्दम हे म्हाजेर थापटायले घेता. हांव तेन्ना ओपोजिशनान आसलो, आतां घडी ते पार्टीन आसतलो. पावर स्कॅम मुद्दम सांगता. 5 केसीस केल्ल्यो म्हाजेर. एक केसीचे 5 केल्ल्यो. आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज 4 केस काबार जाल्यो. मिनींग कितें? आर्ग्युमेंट बिफोर चार्ज काय नाशिल्ली, भायर उडयले. लास्ट केस आतां ती फायनल स्टेजी आहा. तुका कळटलें इनोसंट आसलो काय कितें आसलें तें. पूण सदांच म्हाजेर थापटा पावर स्कॅम. एंड वॉट वॉज द एलिगेशन अगेन्स्ट मी? दॅट आय डीड नॉट गो टू द कॅबिनेट. कोणे पयशे गेले म्हूण कोणे हे आरोप करूं ना. कॅबिनेट वचना म्हूण क्रिमिनल चार्ज केली. हें लोकांक खबर आसपा जाय. आनी ते काबार जाता तें हांव सगळें स्पश्टपणे दाखयतलो. सद्दां म्हाजेर थापटावपा हें स्कॅम तें स्कॅम. म्हाका दाखय खंयच्या स्कॅमान हांव केन्ना इन्वॉल्व आहा जाल्यार. व्यवस्थितपणे सारकें हांवें काम केल्लें. आयडीसी इस्टेटीतले स्टील प्लांट ब्लॅकान स्टील विकतात. सरकाराक 2 ते 3 कोटींचो फटको. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे परवानगी परस मायच उत्पादन करता. कायदो घोटाळ्याक लावन कारभार चल्ला म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरीन विधानसभेत इशू काडलो. लक्ष घालता म्हूण माविनाचे उतर. इस्टेटीतले गैरव्यवहाराचेर आयडीसीच्या थळाव्या एरिया मॅनेजराक जबाबदार धरूंक कायदो दुरुस्तीची तयारी. This is a big scam that is happening in the steel plants. Very big scam. They show about 1000 units. हे कितें दाखोवन दिता स्पीकर सर? 300 युनिटां जो स्टील क्रिएट जाता ओ प्रोडक्शन जाता हेजो कांयच पत्ता ना. This is sold in the black industry. Now the Honorable Minister, I would like to specify one particular industry, 2 in fact, that is in your reply. One is Global Ispat and one is Shraddha Ispat. Now these industries, because for 1 month, I can give you the calculation, they are causing loss to the state exchequer of 2 to 3 crores per month. One industry, speaker sir. Yanka आज permission दिला जे pollution control boardan जे permission दिला, they are going way beyond this pollution control board permission. State is losing revenue as a consequence. Yes, Industries Department will write to Power Department, will write to Pollution Control Board, and other departments, Inspectorate of Factories and Boilers also are there. All are involved there. And if you look at the reply also, the report given by multiple departments, it's only that I produced the report.
So you tell me specifically where we have to act. Certainly I will act. एक important point to केलो. There are no nodal officers in charge. There should be a nodal agency. If required, आम तुमका मुद्दाम सांगता, we will amend the IDC Act and make the area manager responsible to see that compliances are done in all industrial estate. आता ती authority कोणान ना, कोणूच officer ना. So if required, I will amend the IDC Act. We are already thinking about that. मडगांवां SGPDA रिटेल मार्केटांतल्या सुपर मार्केटाक शॉर्ट सर्किटान उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या 2 गाड्यांनी उजो पालयलो. सुपर मार्केटांतले गिफ्ट आयटम, भुरग्यांची खेळणी, हेर वस्तू आशिल्ले. नेमके कितले लुकसाण जालां अजून स्पश्ट जाल्लें ना. फाटल्या वर्सा हुंवार घरांनी मारिल्लो. बंदारो बांदल्यार कितें जातलें ताचो आमकां अदमास आसा. उसगांव सोनारबाग लोकांचो मड्डेर खांडेपार न्हंये वयल्या बंदाऱ्याक विरोध. लोक पावलो पंचायतीर. सरपंच गायब. बाकीचे पंच म्हणटा WRD बरोबर लोकांची बसका थारल्या. लोक म्हणटा बसकेत कितेंय जावं, तांकां बंधारो नाका. ग्रामसभा बंधाऱ्या आड थाराव घेतली. आता फाटल्या दिसा बुट्टी आयिल्ली पळय न्हू, ते सगळे आमचे बुडोवन सगळे घरान सगळे सामान वेस्ट जाल्ले आहा. सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा आनी हो बंधारो तरी आनी आमी रावपाचेच ना कातराक. कोणी आमकां कांय दिवना आनी आतां बंधारा बाबा बांदी जाल्यार आमकां कातराक रावपाचें ना. तेन्ना सगळ्या कडेन म्हाका सगळ्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो. तेंची घरान आमकां इतली उदक बांदलें आमी अशी सुपारी काय उदक भायर मारला. आमकां कोणें हेल्प करूं ना. आमकां शेजाऱ्यांनी हेल्प केला. आमकां खूब त्रास जालोले. काल आमची पंचायत मिटींग आशिल्ली. सरपंच आमचो गायब आसा. बाबा तो पत्तो बेपत्ता ताका किडनॅप केला. कोण म्हणटा दिल्ली गेला. आता तो म्हादयच्या प्रश्ना खातीर गेला, बांदाऱ्याच्या प्रश्ना खातीर गेला काय स्वताच्या कामा खातीर गेला खबर ना. 5 दीस आता सरपंच पंचायतीन आसना, तो लीव घालना, कोणाक चार्ज दिना आनी तो बिंदास भोंवता. तरी आमचें राज्य चलता. पयर आमी तांकां लेटर केल्ले आनी तांकां स्टॉप नोटीस काड म्हटलेली की कोण ओनर आसा पळय तेज्या नांवार पंचायतीन NOC दिवंक ना म्हूण सांगिल्लें आमकां. म्हणटकीर आयज पंचायतीन तेंची बॉडीन मिटींग घेतली आनी एक डिसिजन घेतलें की आमी पंचायतच्या लेटर हेडार एक कन्सर्न डिपार्टमेंट म्हणजे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियराक लेटर केला की लोकांक ह्या बंधाऱ्याक ओपोज आसा आनी लोक तुमी येवपाचे हांगा आनी लोकां कडेन सगळ्यांक म्हणजे जॉयंट मिटींग घेवपाचें आनी लोकांचें डिसिजन हें करून तुमी कितें तें म्हणजे तुमचे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचें डिसिजन घेवपाचें. पूण लोकांचो विरोध आसा आनी पंचायत आसा ती लोकां कडेन आसा. फुडली 26 जानेवारीक आमची स्पेशल ग्रामसभा. ते दीस आमी आमचो प्रश्न घातले आनी आमी रिजोल्युशन पास करून घेतलें की आमकां हो डॅम बंधारो नाका म्हणून. गांवच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. भारतीय खेळा एरोबिक्स आणि फिटनेस फेडरेशनान आयोजित केल्ल्या 17वी राष्ट्रीय एरोबिक्स चॅम्पियनशीप 2023 गोंय रनरअप. उत्तर प्रदेशातल्या वाराणसीत ही सर्त जाली. कोच अश्विन पाटीलाच्या मार्गदर्शनाखाला ही टीम वाराणसीत गेल्ली. 9 वर्सां ते 17 वर्सां सकयल्या कॅटेगरीत गोंयच्या भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.